आता खबरो विस्तारान। गोंयांत राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गा लागसार आशिल्ले 2350 बारांचेर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचो परिणाम जातलो हे आतापर्यंतच्यो हालचाली पळयल्यार स्पश्ट जाता। राज्य सरकाराच्या अबकारी खात्यान संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांक वांगडा घेवन ह्या विशीं सर्वे केल्या। अबकारी निरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाला बिरेस्तारा 23 फेब्रुवारीक म्हत्वाची बसका जावपाची आसा। ह्या बसकेंत बार्रां बाबत जाल्ले मोजमापाचेर चर्चा जावन सरकाराच्या फुडल्या धोरणाचेर शिक्कोमोर्तब जावपाचें आसा। राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गार लागसार 500 मिटराच्या भितर आशिल्ल्या बार्रांचेर 30 एप्रिला सावन बंदी घालपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला। आदेशाक अनुसरून गोंय सरकाराच्या अबकारी खात्यान गाभा समिती स्थापन करून तालुका मार्फत बारा मेजपाक सुरवात केल्या। ती पुराय जाल्या उपरांत राज्यांतले कितले बारांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो परिणाम जातलो तें स्पश्ट जातलें। सध्या तरी 2350 बारा न्यायालयाच्या आदेशाच्या रडाराचेर आसात। 1 एप्रिला सावन नोटीस काडटले। राज्यांत नवें सरकार सत्तेर येवपाक अजुनूय म्हयनो आसा। सरकार किंवा बाराच्या धनयांनी न्यायालयांत पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यार ताचेर सुनावणी केन्ना जातले तें सांगपाक येवचें ना। ताका लागून सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशानुसार महामार्गा लागसारच्या बार्रांक 1 एप्रिला सावन कारणां दाखय नोटीस धाडटले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।